नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारत आणि इस्रायल फुडाऱ्यांची जाली प्रतिनिधी मंडळ बसका. दोनूय देशांमदीं 13 समजिकायेच्या कबलातींचेर जाल्यो सयो. बिहार घुसखोर मुक्त करपाचे दिकेन केंद्र सरकाराची खासा मोहीम. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आपल्या बिहार दौऱ्यार सेना सुरक्षा दळ अधिकाऱ्यांबरोबर केली चर्चा. नगर नियोजन कायद्याचे कलम 39 रद्द करपा खातीर खासा विधानसभा अधिवेशन आपोवपाची मागणी. विरोधी पक्ष प्रतिनिधी मंडळान घेतली राज्यपालांची भेट. आतां सीओ हांच्या पंगडाचे वांगडी आमी पणजेकार पॅनलाच्या उमेदवारांचेर हाडटात दबाव. आमी पणजेकार पॅनल वांगड्यांनी मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची केली मागणी. आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तान्हावडे हांची भारत युक्रेन संसदीय मैत्री समूहाचेर जाल्या नेमणूक. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू हांचे मदीं आयज प्रतिनिधी मंडळ पावंड्याची बसका जाली. हे बसकेत दोनूय देशांमदीं स्वताच्या हिता संबंदीत आशिल्ल्या मुद्द्याचेर भागीदारी करपा विशीं चर्चा जाली. भारत इस्रायल भागीदारीन जाल्ल्या प्रगती विशीं ह्या वेळार चर्चा जाली. इस्रायलाच्या धर्तरेचेर पावल दवरप हे आपल्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. भारत आणि इस्रायलाच्या लोकांमदीं खाशेलें नातें आसा. आमी एकामेकांच्या बऱ्या तशेंच वायट वेळार एकामेकांक पावल्यात अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. तंत्रगिन्यान मळ आमच्या सहकार्याचें मुखेल केंद्र आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. रक्षा आनी सुरक्षा मळार जोड विकास जाला. अंतराळ मळाचेरूय सहकार्य दिवपाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भर दिलो. हम इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक और इंडिया इजराइल यूएई यूएसए यानी I2U2 पर नई गति से आगे बढ़ेंगे. फ्रेंड, भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है. किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता. हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो आयज इस्रायल भोंवडेचो दुसरो दीस. आयज ते हॉलोकॉस्टांतल्या पिडितांक श्रद्धांजली तांणी दिली. तशेंच प्रार्थना सभेतूय वांटो घेतलो. उपरांत प्रधानमंत्री मोदी हे इस्रायलाचे राष्ट्रपती इसहाक हर्जोग हांची भेट घेवन तांचे कडेन भासाभास केली. प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू हांचे सयत प्रतिनिधी मंडळाच्या पावंड्याचेर भासाभास जाली. हे बसके वेळार दोनूय फुडारी विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान, नवीकरण, रक्षा आनी सुरक्षा, शेतकी, जलस्रोत, व्यापार आनी अर्थवेवस्था मुद्द्याचेर चर्चा केली. आपल्या इस्रायल भोंवडेच्या निमण्या पावंड्यार ते भारतीय वंशाचे यहुदी समूहाच्या वांगड्यांकडे भासाभास करतले. मजगतीं प्रधानमंत्री मोदी हांकां इस्रायल संसद नेसेटांत भोवमानीत केले. प्रधानमंत्री मोदी हांचे उपरांत उलोवपूय जाले. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace
and regional stability. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इस्रायलाचे राष्ट्रपती इसहाक हर्जोग हांचे वांगडा भासाभास केली. भारत मध्य उदेंतीचो व्हड भागीदार आसा अशें राष्ट्रपती हर्जोग हांणी सांगले. भारतान इस्रायलाच्या साबार बऱ्या वस्तूंचो खास करून शेतकी मळार उपेग जाता आनी ताचो परिणामूय बरो मेळटा हे विशीं आपल्या समपदस्थाकडेन उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाधान उक्तायलें. कल से जिस प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेशन का इजराइल में स्वागत सम्मान हुआ है, वो भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति इजराइल के दिलों में जो गहरा लगाव है उसका प्रतिबिंब है और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. एक्सेलेंसी, आपने सही कहा कि भारत और इजराइल का संबंध अनेक क्षेत्रों में बड़ी मजबूती के साथ ग्लोबल गुड के लिए काम आ सकता है. साइंस हो, इनोवेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, और कुछ चीजों में तो आपने बहुत बड़ी महारत है, खास करके पानी के संबंध में, एग्रीकल्चर के संबंध में. और भारत इजराइल की बहुत सी अच्छी चीजों को आज भी भारत में खास करके एग्रीकल्चर में लागू करने का प्रयास करता है और उसके अच्छे परिणाम भी निकल रहे हैं. I believe that India is an essential part of the great future of the Middle East. And the Middle East is an essential part of the great future of India. I saw your record number of growth. Your economic growth is something that is attracting the whole world. It's fantastic. And I wanted to suggest in practicality that we see the young Indian people all over the world with their brains and innovation. We see them in universities and colleges and research centers, of course, in India. And I think that with the various changes in the geostrategic situation, including in the possibility of learning in higher institutions around the world, Indian universities and Israeli universities have a golden opportunity of sharing know-how together for the future of our young generations. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज आपल्या बिहार भोंवडेंत लेटी आनी इंढेरवा हांगा बॉर्डर आउटपोस्टाचें उक्तावण केलें. उपरांत अरारिया बिहारात SSB अधिकाऱ्यां चर्चा केली. ह्या वेळार उलयतना गृहमंत्री अमित शाह हांणी CAPFच्या अधिकाऱ्यांक आनी तांच्या घरच्यांक फावो त्यो सुविधा मेळोवन दिवपाची केंद्र सरकाराचें प्राधान्य आसतलें अशें सांगलें. बिहार घुसखोर मुक्त करपाचेर सरकार एक खासा मोहीम राबयता अशेंय तांणी मुखार उलयतना सांगलें. मैं आज बिहार के सीमांचल के क्षेत्र में आया हूं, तब मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे. घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं. हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर.
ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। विरोधी पक्ष वांगड्यांनी आयज गोंयच्या राज्यपालांची भेट घेवन तांकां नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 39 मुद्द्याचेर चर्चा घडोवन हाडपा खातीर एक खाशेलें विधानसभा अधिवेशन आपोवपाची विनंती केली। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांचे सयत आमदार वेंजी विएगस, क्रूज सिल्वा आनी हेर विरोधी पक्षा वांगडी ह्या वेळार हजर आशिल्ले। लोकभवना भायर खबराकारांक म्हायती दितना विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आमदार विरेश बोरकार हाची खालावल्ली भलायकी लक्षांत घेवन हो मुद्दो ताकतिकेन चर्चेत हाडपाची सुचोवणी तांणी ह्या वेळार केली। Most important thing is when there is a session. It's not that we didn't discuss. When this bill was bought, we walked in the well. When he was manhandled, we didn't file a case or anything. We were put out, completely out of the assembly. It's not that we didn't discuss. The thing is that on the 16th of Feb, I tabled a bill. Several other legislators also simultaneously tabled. And discussion on that bill which clearly states that this needs to be admitted or the government gets another bill, take a cabinet decision and scrap the current bill. That is our only demand. ह्या वेळार उलयतना आमदार वेंजी विएगस हांणी राज्यपालांनी तांचो मुद्दो बरे तरेन आयकून घेतिल्ल्याचें सांगलें। जेन्ना भितर वचून ते एक्सप्लेन केलें की कित्याक गरज आसा, सरकाराक सांगपाक गरज आसा की हें बिल हाट घेवपाक, म्हणजे सरकारान घालपा जाय हाट घेवपाक, आनी सरकारान घातो जाल्यार मार्चा 6 तारीख जातरी घालून फायदो ना, कित्याक तेन्ना विरेशाक कितें जाता तें खबर ना। सो तेका लागून अर्जंट तेणें आतां सरकाराक सांगचें की असेंब्ली सेशन घेवचें म्हूण, एक अर्जंट एमर्जन्सी असेंब्ली सेशन घेवचें म्हूण, आनी तितून सरकारान घालून तें बिल हाट घेवचें। सो हे आमी तेका उलयलें, तेणें आयकिलें, आमकां उतर आयकिलें तेणें, तेकाय खबर आहा कितें जाता तें, आनी तेणें कन्सर्न सांगिल्ल्या की होय मनशा लायफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। ही हॅज सेड दॅट लायफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, वीच मिन्स ही एक्नॉलेजीस की मनीस मरोंक शकना आनी जावपा जायना हें, अ पर्सन कॅनॉट डाय, दॅट टू फॉर गोवाज इश्यूज अशें करून। सो इट इज नाव द ऑनरेबल गव्हर्नर्स डिसिजन टू टेल द गव्हर्मेंट अँड टू टेक अप एन अर्जंट असेंब्ली सेशन। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज स्वातंत्र्यवीर विनायक सावरकर हांच्या पुण्यतिथी निमतान तांकां आर्गां ओंपली। आपल्या तत्वांच्या आदारान स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांणी येता त्या पिळगेक देश, देव आनी धर्म हाच्या खातीर वावुरपाक सदांच प्रोत्साहीत केला अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। मैं पूरे हमारे मंत्रालय के पूरे स्टाफ की तरफ से, गोवा सरकार की तरफ से और गोवा लोगों की तरफ से मैं आदरांजलि देता हूं। स्वतंत्र संग्राम में वीर सावरकर जी का कार्य कोई भूल नहीं सकता है, इस तरह का उनका कार्य है। इसीलिए सभी आगे आने वाली जनरेशन के लिए हमेशा के लिए वीर सावरकर जी याद रहने के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि वीर सावरकर जी इस नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचे। इसीलिए उनके कार्य हमेशा तत्पर लोगों के बीच में ले आना और इस तरह के उसकी जयंती, पुण्यतिथि और बाकी कार्यक्रम, उनके कार्यक्रम के ऊपर हमेशा रहना, गोवा सरकार की तरफ से हम हमेशा इस तरह के उनको आदरांजलि देते हैं, उसको मानवंदना देते हैं। आमी पणजेकार पॅनलान मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांचेर आपल्या पॅनलाच्या उमेदवारांक धमकी दिल्ल्याचो आरोप केला। मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांचो पंगड आमी पणजेकार पॅनलाच्या उमेदवार आनी तांच्या घरच्यांची भेट घेवन वेंचणुकेंतल्यान फाटीं सरपा खातीर धमकी दिता असो आरोप आमी पणजेकार पॅनलाचे दत्तप्रसाद नायक हांणी केला। हे विशीं मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हस्तक्षेप करपाची मागणी तांणी केली आहे।
आमच्या कालच्यान एटलिस्ट 12 कॅन्डिडेटांचेर सारको मोठो प्रेशर घालपाचो प्रयत्न केला अँड आय विल बी रिलीजिंग ऑल द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द कॉल रेकॉर्ड्स टू द मिडिया. आय हॅव ऑलरेडी रिलीज्ड वन स्क्रीनशॉट. वी आर अ डेमोक्रेटीक कंट्री. आमचे कॅन्डिडेटांनी तांकां कितें उत्तर दिवपाचें तें दिलां. आमच्या सगळ्या कॅन्डिडेटांनी तांकां कितें उत्तर दिवपाचें तें दिलां म्हणूनच कॅन्डिडेटांनी म्हाका स्क्रीनशॉट्स धाडले न्ही आपल्या मोबायला वयल्यान. डेफिनेटली वील फायल अ कंप्लेन विथ द स्टेट इलेक्शन कमिशन बिकॉज दीस इज टू मच. ताका दिसलां आसतलें की हें फाटली पंचायत इलेक्शन जाल्लें जंय आमी कोणूच पार्टिसिपेट जावंक नाशिल्लें की कॅन्डिडेटांक अशेंच उखलून व्हरतले. आमी सारके स्ट्रॉंगली आमच्या कॅन्डिडेटाच्या फाटल्यान आसा. आमचे लिडर उत्पल बाब परिकर, सुरेंद्र फुर्तादो, हांव स्वता आमी सगळे आमच्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान ठामपणे उबे आसा. वी वील गीव अ गुड गव्हर्नन्स इन द CCP and I am confident all our candidates will be elected and Babush Mansara accepted his defeat by doing all such dirty things. पणजे पुलिसेन एका आमदाराक बळजबरीन ओडून भायर काडप हे चुकीचे आसा. पूण शार आनी नगर नियोजन कार्यालयात मोर्चा व्हरप हे तितलेच चुकीचे आसा अशें भाजपाचे अध्यक्ष दामोदर नायक हांणी सांगले. एका भौशीक कार्यालयात कितलेशेच महत्वाचे दस्तावेज आनी कागदपत्रां आसतात तेन्ना जापसालदारकेन वावुरपाची गरज तांणी उक्तायली. इलेक्शन हे एक माध्यम आसा. त्या इलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान कोण चुकीचो आसा कितें आसा ताका धडो शिकयतात हें एक बरें आसा. पण सरकाराची समजा खंयची तरी पॉलिसी जर बदलपाची आसा, खंयच्या कायदेशीर समजा प्रक्रिया पूर्ण करपाची जर आसा जाल्यार ताका एक विधानसभा हें माध्यम आसा. त्या विधानसभेच्या माध्यमांतल्यानच तें फुडें करूंक जाय. आनी समजा तेंय समजा त्या कोणाक जर चुकीचे पद्दतीन जर दिसता जाल्यार ताजे नंतरची फुडची पायरी आसा ती कोर्टान किंवा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कडेन खंयची जी आसा ताजे कडेन वचून मांडणी मागपाची. आनी म्हणून सरकारान ह्या हातूंत भितर जी भुमिका घेवपाक जाय त्या भुमिके खातीर ताका सरकारात भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे समर्थनान आसा. नगर नियोजन कलम 39(अ) हे विशींची चर्चा फकत विधानसभेत जावपाक जाय आनी उपरांतूच ताचेर योग्य तो निर्णय घेवपाक जाय अशें मत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी उक्तायलें. खंय तरी घालपाक लागला की ऑफिसांनी आयज गोंयचे जवळ जवळ 60,000 सरकारी एम्प्लॉई आसा. खंयच्या ऑफिसराक भितर, खंयच्या मनशाक भितर, खंयच्या कामाक आशिल्ल्या मनशा भितर शाश्वतीच ना जातली की कोण खंयचे हे येतले आनी कोण खंय तरी बसतले आनी थंय धुडकूस घालतले, फायली आसतल्यो थंय आनी कितें आसा. सरकारी ही प्रॉपर्टी सुद्दां आपलीच प्रॉपर्टी आसा हेंय मान्य करपाक जाय. कारण ती आपली आसा म्हणून ताका टायमाच्या बंधनाचे भायर हें करप ना. आनी ताजो रिजल्ट जर कितें जालो जाल्यार तो रिजल्ट असो वेगळे तरेन जालो. आनी हें सगळें करतना सरकाराक आमी आयज आसतना हेंय सांगलें की अश्यो घटना परत जावच्यो न्ही. फाटल्या 2 दिसां भितर जर पळयता जाल्यार मुख्यमंत्री राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तान्हावडे हांची भारत युक्रेन संसदीय मैत्री समूहाचेर नेमणूक जाल्या. दोनूय देशांमदले व्यापार, तंत्रगिन्यान, संस्कृती आनी संवसारीक मुद्दे ह्या विशयावेले संबंद अदीक वाडोवपाच्या दिकेन हो समूह काम करतलो. ह्या नेमणुकेक लागून खासदार सदानंद शेट तान्हावडे हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आनी गृहमंत्री अमित शाह हांचे उपकार मानल्यात. हो समूह भारताचे संवसारीक भागीदारीचे संबंद वाडोवपाचे दिकेन संसदेची भूमिका अधोरेखीत करता अशें खासदार सदानंद शेट तान्हावडे हांणी सांगलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कदंबा पठाराचेर बांदता त्या भारतीय जनता पक्षाच्या नव्या इमारतीची पळोवणी केली. ह्या वेळार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हेर भाजपा वांगडी हजर आशिल्ले. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन
प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इसा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल खबरो। नवी दिल्लीतल्या यशोभूमी अधिवेशन केंद्र सट्टे 2026 या खासा कार्यावळीत गोय पर्यटन खात्यान आपले प्रभावी प्रदर्शन केले। केंद्रीय संस्कृती आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी ह्या वेळार गोय पॅव्हिलियनाची भेट घेतली। ह्या वेळार गोय पर्यटन मंडपाची तांणी भोंवडी केली आणि राज्याचे प्रतिनिधित्व करपी शिष्टमंडळा कडेन चर्चा केली। ह्या शिष्टमंडळात गोय पर्यटन खात्याचे सहाय्यक संचालक जयेश काणकोणकार, गोय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे उपमहाव्यवस्थापक दीपक नार्वेकार, सहाय्यक पर्यटन अधिकारी एस चित्रा वेंगुर्लेकर हांचोय आस्पाव आशिल्लो। मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटी 44वे अखिल भारतीय मेजर पोर्ट लॉन टेनिस सर्तीचे आयोजन फातोर्डा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी टेनिस कोर्टाचेर केले। 4 दिसांची ही सर्त 25 ते 28 फेब्रुवारी मजगती सगळ्या 7 मुखेल बंदरांमदी आणि संघ वस्ताद पंगडांमदी 4 विभागांनी आयोजित जाता। ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून डॉक्टर एम विनोद कुमार MPAचे अध्यक्ष हाजीर आशिल्ले। तशेंच MPAचे उपाध्यक्ष विनायक राव आणि मुरगांव पोर्ट स्पोर्ट्स काउन्सिल बोर्डाचे हेर वांगडी हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेल सोयरे डॉक्टर एम विनोद कुमार हांणी ही सर्त आयोजीत करपा फाटलो हेत अधोरेखीत केलो। Organizations are supposed to promote sports, and we have been doing hosting major sports tournaments in the past, but we had stopped it for a long time. But then again we started 2 years back with major sports chess tournament, and last year followed it up with a badminton tournament, and this year it's a lawn tennis tournament. So now we intend to do it every year. ऑल गोवा नेव्हल सिव्हिलियन कामगार संघटनेन नॅशनल पेन्शन सिस्टम आणि युनिफाईड पेन्शन स्कीम तात्काळ रद्द करची, तशेंच सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेसचे पेन्शन रूल्स हे शिस्तबद्ध पद्धतीन लागू करपाची मागणी करत शांततायेन आंदोलन केले। ह्या मागण्यांचेर एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां बरयला। ताची प्रत शासकीय अधिकारी जॉन डिसोजा हांकां भेटयली। ह्या संघटनेच्यो हेर मागण्यो तांणी आंदोलना मजगती जाहीरपणान व्यक्त केल्यो। पेंशन का बात आती है, पेंशन इज नॉट अ फाइनेंशियल बर्डन, इट इज अ डेफर वेजेस एंड अ सोशल सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ये याद होना चाहिए। पेंशन के लिए हमेशा मांग रखते तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में बोलता है कि एम्प्लॉय इनको पेंशन का ये पड़ा है। पेंशन बार बोल रहा हूँ, पेंशन इज नॉट अ फाइनेंशियल बर्डन, इट इज अ डेफर वेजेस एंड अ सोशल सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन। ICC दादल्यांच्या T20 क्रिकेट सर्तीत सुपर 8 गट 1च्या मॅचीत भारताचो सामनो झिम्बाब्वे बरोबर जातलो। आयज सांजे 7 वरांचेर चेन्नयच्या चिदंबरम स्टेडियमार हो खेळ जातलो। उपांत्यपूर्व फेरयेत पावपा खातीर भारताक आयचो तशेंच वेस्ट इंडिजा आड आयतारा जावपी निमणो गट सामनो कशे तरेन जिखपाक जाय। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। भारत आणि इस्रायल फुडाऱ्यांची जाली प्रतिनिधी मंडळ बसका। दोनूय देशां मदीं 13 समजिकायेच्या कबलातीचेर जाल्यो सयो। बिहार घुसखोर मुक्त करपाचे दिकेन केंद्र सरकाराची खासा मोहीम। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आपल्या बिहार दौऱ्यात सेना सुरक्षा दळ अधिकाऱ्याबरोबर केली चर्चा।
नगर नियोजन कायद्याचे कलम 39 अ रद्द करपा खातीर खासा विधानसभा अधिवेशन आपोवपाची मागणी विरोधी पक्ष प्रतिनिधी मंडळान घेतली राज्यपालांची भेट. आता नान्सियो मॉन्सेरात हांच्या पंगडाचे वांगडी आमी पणजेकार पॅनलाच्या उमेदवाराचेर हाडटात दबाव. आमी पणजेकार पॅनल वांगड्यांनी मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची केली मागणी. राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तान्हावडे हांची भारत युक्रेन संसदीय मैत्री समूहाचेर जाल्या नेमणूक. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.